हरे कृष्ण. कृष्ण प्रणाम. स्टार्ट करतोय. होय, स्टार्ट मंगळाचरण करत कोण माझ्या स्टार्ट आधी. करता? स्टार्ट करायची माताजी. ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपादान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता सह वन्देऽहं श्री सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्. ओम सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. ओम तत्सत्. हरे कृष्ण. आज म्हाका दिल्ल्यान टॉपिक द स्नेक केव म्हणून सांगून दिल्ल्यान टॉपिक म्हळ्यार सर्पान गुहा म्हळ्यार अगासुराल करता ती म्हळ्यार एक दिसा साकणीची कृष्णनीग तांगेल ಕೂಟಕಾರಿ सगळे जावन हंग वनभोजन करू म्हणून सांगून रन्ना वचून हंग सगळं आहार सगळं കഴിച്ചു करू म्हणून सांगून ते सगळी कृष्ण उट्टांजनच्यानी तांकां काहळ मुळकिकेने आनी सांगिने सगळ्यांनी भायर सोरून सगळी येवका हंगे ಏನ್ जाल्या कडेक हंग सगळ्यांक कोण रन्ना वचून थंग बसून ताजे हंगेने सगळं खाण दनपरांचे जेवण सगळं म्हणून सांगिने. तशी जमच्यानी हे सगळं सगळी फल्ले जमच्याग नाण सगळं जावन अम्मा मरान नाणून सगळं जावन चांजान ओरिंगी जावन हे ಬಂಗಾರ ते सगळं घालून गायक सगळं चा वस्त्र सगळं नेसवून सगळं सिंगार म्हणून सगळं रेडी जानी सगळी सगळं कुडी जावन कृष्ण आणि चेड्डू सगळं कुडी जावन अशी वतायत हे प्रगती भंगी सगळं अशी चोवन आसुदी जावन ती अशी वतायत रन्ना अशी वतायत वचून चवळेरी चेड्डू कशी म्हळ्यार 5 वर्षां खाल असी चेड्डू तवळी आमच्या गुट्टांत 100 जाण भायर असे तांगेले फ्रेंड्स सगळं कृष्णाने तवळी तशी गायची चेड्डू सगळी जावंत अशी वताय वच्चे वेळेर अशी रन्ना भंगी सगळं ती आसुदी जावंत वताय अशी रन्ना ते कुठं दिकू येता हे मांकडां दिकू येता तशी जी मैल म्हळ्यार मैला दिकू येता एके कुठं दिकून हे सगळं चोवन आसुदी जावन तांचे खेळून सगळं जावंत ही चेड्डू अशी वताय रन्ना वचून जावन तशी वच्चे वेळेरी येदे फळता वचून जमच्यानी एक सायचा भंगी आशिल्ले साय दिकिलो तो दिकूच्यानी चेड्डू आनी विचारचेने हांकां तांतू भितर वचून खेळया चा भंगी आशिल्ले सायो अशी म्हूण आठोवन ही सगळं कुडी जावन तांतू वच्चा गेली तवळी शरिकी सांगत जाल्यार ते एक सोरोप आशिल्लो ते सर्पा नांव म्हळ्यार अगासुरन म्हूण सांगून तागेले नांव हे अगासुरन कोण म्हळ्यार पूतनाले बकासुरनाले धाकूल भाव जावंत येता तवळी तो अशी हांगा येयले म्हळ्यार तागेले भयणीके तागेले भावाके कृष्णान दिमशी मारले ते देखून हाजे लेगी कृष्णा लेगी तागेले फ्रेंड्स लेगी हे कोरता प्रतिकारण कोरता म्हळ्यार उद्देशांत हंगा येवन अशी पडलोलो अगासूर तशी येवन पळोवन जमच्यानी ताणें तिगे उल्लोन तिने अशी तागेने खाल्ल्याचे वोंट भुमीरी
उंचावेन वोंट आगाशारी दोन अशे कोण पडलो तो कोण पोवन जमच्यानी इंचर तांकां कळना हे इकी म्हूण हे सांगिल्या म्हणटा हे 100 रुपया येती म्हूण तांकां कळना तिंचर डून तांतू बच्चाराम बीन तांतू भितर वचून जमच्यानी थांगा वचून जमच्यानी दिनचर डून सगळं तांतू भितर चोडू गेनी ते गुह्यां भितर तवळी चोडू वचानी जाणचर डूवान सांगिनी अय्यो ते सर्पा तोंड म्हूण दिसत न्हू आमकां चोड कानाका अशें म्हूण सांगिने तवळी बागशिल्यान सांगिने ए तशीं कांय न्ही आमकां तांतू भितर वचून खेळयात ह्या भंगी आसा सांगून एदीन जाण सगळं तांतू चडली तवळी एदीन जाण भय्यान करतना धांवन मगल्यान गेली हे सुगून मगल्यान वचानी जान्नेत म्हळ्यार बाकी सिंचर डुवान सगळं तांकां खेळ करू आराम अय्यो भय्यान धामता हे सगळं म्हणून तशी जावन हे सगळं भितर चोडच्यानी കൃഷ്ണ അശി റബ്ബില്ല സതങ്ക ഈ കൃഷ്ണാലിക്ക് കൂട്ട ജാമക്കാജലങ്ക ഒരുപാട് പുണ്യ അനി എല്ലാ ജന്മാസക ഒരുപാട് പുണ്യ സക സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടു ഈ ജന്മാന കൊಂತ കൃഷ്ണ തങ്ക അശി കളിക്കൂട്ടുകാരി ജാನು खेळू जानु सगळं म्हणलं सत्य सांगत जाल्यार तांकां कळना कृष्ण म्हणिने परमदिव्यतम पुरुषंत म्हणलं कायरी तांकां चेडवांक कळना साधारण तांगेले चेडवांक तांगेले कुटुकारां म्हणटात ती भयंकर स्नेह उलयतनी अशी तशी पट्ट मारतनी खेळतनी कृष्णाने अशी वच्चे वेळे कृष्ण मुखार गेलो कृष्ण मुखार वच्चानी कृष्णाक हांव वचून पडतना आद्यम हांव वचून पडतना आद्यम सांगून अशी धमताय तेणी कृष्णा मगल्यान तांगेले गायन सगळं घेवन धावन कृष्णा वचून आद्यम तू कापडू जमना म्हाका तापडू जाताने अशी सगळं सांगून धावन वतानी ते सगळं करून ती तशी थांग पावनी थांग पावन जमच्यानी चड्डू ये अगासुराले तोंडां भितरी चडली चोड जमच्यानी दिगड जमच्या कृष्णान दिक्कीनी तवळी कृष्णा मनान जेन्ने मैं कोण म्हळ्यार चड्डवा मनान जेले ना ते कृष्णा मनान जेन्ने यो असुर चड्डवा हे करूत येयल्या तर ते असुरा मनान तिची म्हळ्यार हे चड्डवांक आनी कृष्णांक आनी बलरामांक सगळं आनी निमशी मारलें जाल्यार तांगेले अम्म मारी ऑटोमॅटिकली ते ब्रजभासा आशिल्ली अम्म मारी सगळं मोरून वतनी तवळी तांकां दुःख जावन ती मोरून वतनी म्हळ्यार चड्डून आमकां सगळे हें जावन आसनी चड्डवा तें जाल्यार आमकां तें जाल्यार प्रश्न ना आमगे चड्डवा तें जाल्यार आमगे मन सरारी विषमी जातानी दुःख येतानी आमकां तवळी तें जावन तशी तांकां हें कोरया म्हणून ते अगासुरान अशी तीर्मानची केलें ना तें जमच्यानी कृष्णान अशी विचारची केली कशी हांकां ऋषीची करप म्हळ्यार काही दिवशी हालयची घेवन जावन कृष्ण मागीर संत गेल्लो ते कृष्णाने भितर यो अगासूर इतकेन म्हळ्यार दोळे अशी तोरंजान आशिल्ले तोंड जाल्यार तोरंजान आशिल्लें आडचें केल्लें नाशिल्लें म्हळ्यार तें आडचें केलें जाल्यार नाल्या दोळे एळगी जाले जाल्यार मनान जातालें हें शरीके न्हय आशिल्लें म्हूण मनान जातालें न्हू तशीच ते हाजेर समाधी म्हणटा तशी अगासूर अशी पडला तशी पळोवन जमच्यानी हिंचर दोन तांतू भितर गेली तांतू वचून जमच्यानी कृष्ण मागीर कृष्णाने भितर अशी पडला कृष्ण मागीर संत तांतू भितर चडलो ते चड्डवा हे सर्पाले अगासुराले तोंडां भितर चोड जमच्यानी तवळी അയ്യോ മഹിമാം സംഗിലേക്ക് സിദ്ധി മഹിമാം സംഗിന് ഒരുപാട് സിദ്ധികൾ तांची महिमाम संगीत सिद्धी ते दोन अगासूर अशी पडला थांगा तवळी कृष्णांची ओण जमच्यानी ताका अशी कृष्णाले विकसीत जमच्यान आरंभिने कृष्णान तवळी ताका श्वास मुठी जमच्या आरंभिने त्या अगासुराक श्वास मुठी जमच्यानी जाल्ली ते हे ताका कांय करूं वाटना तागेले प्राण वच्चे म्हणटा ताका वेप्राळयने हें जालें म्हळ्यार कांय करूं जायना ताका खंयचे वाटेन प्राण वचना तवळेशी जमच्यानी अवसानम तेजस सरी येवन मत्यांचुल्यान भितर मत्या उंचा वेल्यान तळवे वेल्यान तागेले तें तेजस संगीने हे गेन्ने प्राण गेल्लो प्राण वचून जमच्यानी ते तेजस जावन कृष्णाल्यान देहां भितर ते लेगीत जेन्ने एक प्रकाश जावन ते तशी हे अंतू भितर लेगीत जेन्ने तवळी हे सांग अशी जमच्यानी शरिके सांगत जाल्यार हे
इथे अगासुराने म्हणलेली स्नेक के म्हणून सांगल्यारी एक भौतिक लोकांचे आमकां कंपेर करूयात. भौतिक लोकां म्हणटात हे स्नेक के म्हणले सर्पाचे गुहा नाजाल्यार पोद म्हणून सांगतली, पोद म्हणून सांगुयात नाल्यार माळप कितें म्हणून सांगुयात. ते अशे हे भौतिक लोकात ते प्रतिनिधाനം करता. म्हळ्यार आमगेने इंद्रियങ്ങൾ आसत जाल्यार ती इंद्रियങ്ങൾ हरिकഥ तें सगळं आयकूंक आमी ശ്രദ്ധിച്ച് गेले ना जाल्यार नाल्यार भगवत सेवनं करूंक उपयोगीचे गेले ना जाल्यार हे गुहेंतू पडलेला म्हणटा आसताना. म्हळ्यार आमगेनी इंद्रियम हात पाय अंबरीश महाराजावान केल्लेला म्हणटा एक एक कुठं देवालय हे सेवन करूं जावन आमी उपयोगची करता. तवळी ना जाल्यार आमी कांय कोण तिनेशी ते सोरपाले पद्दां भितर नाल्यार ते माळां भितर हात घालून दवरून अयो सोरपान म्हाका चाबिलो अशें म्हणून सांगून कायजी आसत तें कायजी ना. तशी आमी तांगेले अंत पळोवन तिणें चोवंक भौतिक लोक म्हणून सांगिने एक जन्मांक आमी केल्ले प्रारब्ध तें सगळं भोगूचे भोगेक जाय न्हू. नाजाल्यार आमकां स्वातंत्र्य जाय म्हूण सांगून आमी हें केन्ना देखून आमकां हे भौतिक लोकांत अशी जन्म मेळटा. इती म्हळ्यार एक जन्माक केल्ले प्रारब्ध मेळ्ळो जेनी जातनी मरतनी जेनी जातनी मरतनी अशी हें चक्र अशी तिरिंजावन वचतालें जनन मरण म्हूण सांगून. तवळी हे अशी जावन तर हे इंद्रियങ്ങൾ मागीर भयंकर सोरपाल विशाप अशी चड विश आशिनात आमगेले इंद्रियंग म्हळ्यार एक एक काय न्ही आमकां दिकूंक म्हळ्यार तें दिकूंक दोळ्यांनी चमचा पाण तिने दिकूंक दिसतालें, कानान आयकूंक तिने आयकूंक बल्लापण सगळं आयकूंक तें सगळं आमकां आग्रो दिसतालो. इती बसून म्हळ्यार हे अंग जे आमचें सगळं चांगत नाल्यार हें सगळं चांग हें शाश्वतंत हें नाल्यार हांगा या आनंदूस हांगा आमकां संतोष मेळटा अशी म्हळ्यार एक धारण येता आमगेली. ते आमगेले മൂഢത്തന്ത ശരിക്കും സംഗതിയിലായി ആംഗേലെ അറിവില്ലായ്മ म्हळ्यार ज्ञान ना आमकां ज्ञान नातिल्ल्यान दिसूचें हें सगळं हें भौतिक लोकांत ഏറ്റവും चांग आमी हांगा केदराय आसतनी जीव जावन सगळं म्हळ्यार एक तोंदल आसतालें. तशी न्हय शरिकें सांगलां आमी तवळी ती करता केदनाय आमकां कृष्णा चिंता ते कृष्णाले स्मरणेर आमी केदनाय बेसुका ते कृष्णाले स्मरणेर बेसल्यार मात्रांत आमकां आमगेले हे जीवितम छान जावन मुखार वतालें. आतां प्रल्हाद महाराज दिकिल्ल्यान नवविध भक्ती सांगत तिकी श्रवणम कीर्तनम विष्णोर स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम अशी अशी आशिल्ले खंयचेय एक दोन कूट काय आमी आदरची करताय जाल्यार आतां श्रवणम आतां आमी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणटाय तें आमी कन्नान शरिकें श्रवण करून मागीर कीर्तन करून देवान नाम सगळं कीर्तन करून अर्चना करून तशें सगळं केलें जाल्यार आमकां आमगेन इंद्रियങ്ങൾ सगळे शुद्ध जावन येतालें. आमगेलें मन शुद्धी जातालें. आमगेलें मन शुद्धी जाल्ल्यान मात्रांत देव आमगेले हृदयांत येवन बेसतलो. नंतर बल्ल्या वसील कडे कांय देवानी बेसूना चांग कांय जिंकाय करूं जमना आमकां तशी जायना फुडें ताजे भायर यो प्राण हें सांगिल्लें म्हणटा हे शरीर हे आमी भोगू अशें तें सगळं भोगून जातकीर मात्रांत हांगा सुकून शरिरान सुकून वतलो. तवळी तेजे भितर ते अंत भितर अशी पळोवन हें कोरपा जाता. तवळी आमी ती कोरपा म्हळ्यार आमगेले इंद्रियां सगळं भगवत सेवनांत देवाल सेवा करूं जावन आमी प्रयोजन पडची कोरता. तवळ आमगेन एक इंद्रियां शुद्ध जावन येतालें. तवळ कन्नांनी आमकां देवाली कथ आयकुयात मागीर तशीच हातान सगळं देवाल कुठ काय करुयात सेवा करुयात अर्चना करुयात आरती दाखोवयात तशी पळोवन जायना फुडें आमगेन तें विश सगळं शरिरांत तशें विश सगळं विषमयमाय इंद्रियങ്ങൾ तें सगळं उणें जावन हें जातालें. तवळी इती कोरता म्हळ्यार आमगेली जीब इतकी आशिल्ली शरिकें सांगत जाल्यार जीब देवाने नाम जपोवसीनत हरे कृष्णा मंत्र म्हणूनका तशीच चांग कैली म्हणून प्रसाद कळचे करूंक आशिल्ली जीब
मागीर देवाने कीर्तन तें कोरता हें सगळं आमी कोरपा गेलें जिबेन तेंची तें आमी ती जीब वायट वाटेन उबयेची करताय जाल्यार म्हळ्यार हें सांगल्या म्हणटा वायट वाटेन म्हळ्यार तें जाय जाल्यार आमकां एक बेब्याली की उदाहरण सांगुया बेब्याली उदाहरण हें करुया कितें म्हळ्यार हे पावसा घाला सगळं हे बेब्बो हो इती करता म्हळ्यार बोन उद्दा सगळं येतलें तोळ्यांतू पोळ्यांतू सगळं येना फुडें नदयांतू सगळं उद्दा येना फुडें तांकां भयंकर संतोश तो हे हांकां कोणाक बेब्यांक ती बेब्बे इती करता म्हळ्यार तो वेळ जाल्ले कडेक पक्रोम पक्रोम म्हणून शब्द करतलो भयंकर शब्द आसतलो तो शब्द ऐके कडेक हे सोरोप हे आयकतलो आगे शब्द ऐके कडेक तोच तागेले मरणांक कारण म्हळ्यार ह्यो शब्द आयकना फुडें हे दिवोड हे न्हू बेब्याक विळणी करून खातलो तागेलेच मरण आसा न्ही हे तोच हे बेब्यान तें हें केलें तें म्हणल्यार म्हणटा आमकां हे लोक म्हणून केद्दाण की मरण येता म्हूण आमकां सांगू जमना केद्दाण नेक्स्ट निमिशांत ती जाता न्ही म्हळ्यार पयलीं आमकां मना जमना म्हळ्यार ह्यो भौतीक लोक म्हूण सांगिल्ले नाल्यार मेटिरियल वर्ल्ड म्हूण सांगिल्लें तशी अशें दुखालयंत अशाश्वतंत शाश्वत न्हय तें शाश्वतन जायनाशिल्लो एक लोक आसा तें कृष्ण लोकू नाल्यार गोलोक वृंदावन म्हणून सांगिल्लें तवळी हांगा भौतीक लोकांतू कितें म्हळ्यार पदम पदम यत विपदम म्हणून तो सांगताय म्हळ्यार एके आडी डबल कडेक हांगा हे अपघडम हें जावन बसन आसा म्हळ्यार कलिकाल म्हळ्यार ही तशीच कापड्यम കളവ് ചതി सगळं असुचो एक स्थायित्व तवळी कृष्ण संगत इति म्हळ्यार ഭഗവത്ഗീതയെന്തു 9ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ 27ാമത്തെ ശ്ലോക സംഗത യത് കരോഷി യദേസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത് പശ്യാസി കൗന്ദേയ തത് കുരു ശ്വ മദർപ്പണം म्हळ्यार तूं इतली करता नाल्यार तूं इतली म्हाका निवेदा दवरता नाल्यार तूं इतली खाता नाल्यार तूं इतली दान दिता नाल्यार तूं कसं तपस अनुश्ठीत करता नाल्यार कशी एकादशी करता हाजे हे सगळं म्हाका जावन समर्पिचें तूं कोरता म्हळ्यार आमी करच्यांतू आमी ते कर्मा फलार आमी इच्छा काडूं पावना अशें म्हणून कृष्ण सांगता इतली केल्यार तूं म्हाका समर्पिचें कोरता अशें म्हणून कृष्ण हे भगवद्गीता तातूंत सांगता तवळी इतली म्हळ्यार आमी केन्नाय इतें करचें म्हळ्यार कृष्णा विसरून कसन कांय करूं पडना हें सांगता म्हळ्यार ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा म्हणून सांगता तवळी आमी विचारची करा कशी कोरया तशी केन्नाय कृष्णा विचारची करून अशी बसली जाता न्हय आमकां जोली नावे कुटुंब नावे सगळें कळपना इतली म्हळ्यार जोली आसा जाल्यार कृष्णा चिंता केन्नाय हृदयांत तशी आमकां हृदयांत आमी म्हणून बसूं का कृष्णाचे आमकां जेन्ना आमी अंगडी वता तें एक सेवनंत अंगडी वचून फ्रुट्स हाडटाय साधन हाडटाय कृष्णाक भोग दवरचे पयली कुकींग करताय तें सगळं सेवनंत तें सगळं कृष्णाचें आमकां ध्यान करता म्हणून कृष्णा स्मरणेर आमी कृष्णान कांय वर्त करून कृष्णान नाम जपून केन्ना जाल्यार तें एक सेवनंत ध्यान काडया म्हणल्यार आमकां कृष्णाक केन्नाय विसरूं जमना आमगेली ते जीव धरी ती सकाळी उठ्ठायना फडतट कृष्ण आले हाजेर स्मरणेर करूंक आमी प्रत्येकीचे श्रद्धेचे करूंक म्हळ्यार 4 वरार प्रभुपादान सांगिल्लें म्हणटा 4 वरार उठ्ठा आमकां न्हाणुका जप करता आरती करता कृष्णा भोग दवरता अशी एक गुट करून जाल्यार आमकां वेगळ्याक कायऱ्याक बगी जावन वच्चाक कांय पट्टी जमना म्हळ्यार भौतीक जावन आशिल्ले वेगळे वायट वाटेन वच्चाक जावो वेगळे कांय करूंक आमकां पट्टी जमना तवळी तशी आमगेली जिवितम चिट्टपर्ची कोरता म्हणटा प्रभुपाद सांगता मागीर ഈ ഭൗതിക ലോകാंतू ഒരുപാട് चांगकायरी आसा अंतू चांगकायरी असं म्हळ्यार सगळं भंगी असें हें सगळं कृष्ण तो करता कृष्णान तो हें सगळं तवळी ते कृष्णान भंगी असें हें दिकना फुडें हें सगळं आमकां भंगी म्हणून दिसता मात्रांत म्हळ्यार हें मायेत हे भौतीक लोकांत आसा मायेन धरून जाल्या कडेक आमकां सगळं चांग म्हणून दिसता माय कशी म्हळ्यार आमकां हेका कायरी कोरता आतां सकाळीचे एक्झाम्पल सांगत जाल्यार सकाळीं उठ्ठा आमकां 4 वरार उठ्ठा आमकां भाई जप करता आरती दाखोवंका सगळीं न्हांवका सगळं विचारची जाल्यार आज पावस पडलो आज उठ्ठा आमकां नाका हे केल्यार पळोवया आमकां
इति म्हळ्यार चा शेळवो तसं चा सूक असं म्हणून माय धुवन हें करतली. പക്ഷെ आमी मायेक धुवर काणू हें कोरता इति म्हळ्यार माये धुवर काणू माया आमचेल्या सांगतली तूं पड कळपाक कांय सगळं म्हणून सांगतली म्हळ्यार आमी तांचो विश्वास जावन तिन्ने आमी मायेक हें करूं नज म्हळ्यार माये म्हणून सांगल्यार अंधकार ते कृष्ण म्हणून सांगल्यार सूर्यप्रकाश तेवळी सूर्यप्रकाश येयले जाल्यार अंधकार वतलो तशें म्हळ्यार कृष्ण आमी धरलें जाल्यार माये बीन काय जाल्यार ना दिसना म्हळ्यार कृष्ण असले कडेन मायेक कांय करूं जमना आमकां अशें म्हणून तर सांगताय तेवळी तशीच हे मरण आमकां खंयच्या वेळार येताने इतली जाताने म्हणून कांय आमकां सांगू जमना तेवळी आमी राती जेन्ना आपणे माये म्हणून सांगल्यार इति म्हळ्यार राती काळखांदू दोरा कुटूंक नाल्यार दोर तो पडलो जाल्यार आमी विचारची करतली ते दिवोडवे नाल्यार सोरोपवे म्हणून आमी विचारची करतली ते काळखांद हें तो माया म्हणून सांगताय आमकां नातिने काय असं म्हणून दिसताने तेवळी तशी जावन आसली तेवळी हे एक्के निमिषांतू मरण आमचे लागी आमी जेनीत जावन जाल्यार एक्के निमिषान जायना पळय जेनीत जाल्यार समय तोट्ट मरण लागी येता आमच्या लागी तशी सांगताय ती म्हळ्यार आमगेले 25 वर्ष 30 वर्ष जायना पळय आमगेले पय्या मुट्ट दिगिल्ले तितून भितर मरण पावने अशें म्हूण सांगतली मागीर 50 वर्ष सगळं जायना पळय आमगेले कुर्ता लेगी भितर मरण पावने अशें म्हूण सांगतली तशीच 75 वर्ष जायना पळय आमगेले मरण गोमटे लेगी भितर पावने अशें म्हणून सांगतली तवळी मागीर आगे बाकीस तिगी तोंड मात्र आमगेले बाकीस ते बाकीसने ते देवा तांतस देवा दया कृष्णा दया तांतुद हें जावन आसा देवान विचारची कोरपा केद जाणायत म्हळ्यार हांगा येन जाल्यार ये भौतिक लोकांतू 3 कूट हें आसा सत्व रजस तमस म्हणून त्रिगुणम असं तेंतू आमी मायेंत पळोवन हें चित्र चांग हें शास्त्र हांग तर सूख आमकां म्हणून अशी मना आमी विचारची करतली तें शिटके सांगत जाल्यार आमकां ताजे पती അറിയൂ ना एक प्रत्येक एक शक्ती आसा हे लोकांतू इति म्हळ्यार एक शक्ती आसा म्हणून मनान जे आमकां नाल्यार पळोवपा म्हणून जे आसा नाळ इतकी करतली म्हळ्यार राज्य मागल्यान इतकी आसली शक्ती अशी म्हणून आलोची करतली ती तशी म्हणून सांगल्या हे आमी येताय ती म्हळ्यार आमगेले ഒരുപാട് ആഗ്രഹവും ആശ सगळं सगळं तीर्थ करता बघिता आमी हे भौतिक लोकांत येताय कृष्णान सांगून पेटेंत तुम्ही बच्चाई तुमगेले आग्रह सगळे हें कराय म्हणून म्हळ्यार कृष्णान कांय हें करूना एक रुखार बसूचे 2 पक्षी बागता एक पक्षी म्हळ्यार प्राण जीवात्मा आनी एक पक्षी म्हळ्यार देवान काय सांगूना तुमचं हें करू नका तू किती इष्ट म्हळ्यार देव साक्षी जावन मात्र हांगा बेस्तोल मात्र ते रुखार चोवन गोडसाणीन फळ खाताने कोडवाणसीन फळ खाताने अशी एक कुटाची करताने जीवात्मा कृष्णान कांय सांगूना म्हळ्यार इष्टम बरें कोरया म्हळ्यार बेगीक तशी जावन तवळी आतां निंद्रची करची शक्ती आसा म्हणून मनान जेमच्या ती करतनी ते अन्वेषिकूंक वतनी तशी अन्वेषिकूंक वचचाळाक मनान जाता कृष्ण तो परम दिव्योत्तम पुरुषन अशें म्हळ्यार मनान जाताने ते मनान जावन जाल्यार मागीर ती भगवत सेवनम कोरून कृष्णाक मेळचे बेगी आशिल्ले वाट ते अशें म्हणून सांगून चैतन्य तशी जावन तो भगवत सेवन ते बेगी आमी इतली कोरता हें सगळं मनान करचें बेगीक प्रभुपादाल बूक बरयल्ले आसा ते यथारूपम भगवद्गीता यथारूपम मागीर भागवतम मागीर चैतन्य चरितामृतम कृष्णा बूक ഒരുപാട് ബുക്ക് आसा ते सगळं आमी वाचून शास्त्र सगळं मनाकून जायना पडत आमकां एक एक कायरी मनान जाताने आमी आतां भितर हेंचे मुर्तान जाल्यार शरिके सांगत जाल्यार म्हाका सगळं कांय कळना एक जन्म आसतले हे पुनर्जन्म आसतले ना म्हणून कांय कळना आतां प्रभुपादाल बूक सगळं हें सगळं चैतन्य चरितामृतम भागवतम भगवद्गीता कृष्णा बूक अशी सगळं ഒരുപാട് वाचून आमच्या एक एक कायरी मनान जेमच्या आरामिने सत्य सांगत जाल्यार आमी तू कृष्णा अवबोधांत इनी व्हडले चांग कयरी इतने मूर्त जन्म इतने केले पुण्यान करता सगळं अशी आमच्या जन म्हणून तो म्हाका दिसता तवळी अशी सदां केन्नाय निरंतरान जावन कृष्णा सेवा करून आसता जाल्यार आमकां
ಕೃಷ್ಣಾಲೆ ಗೋಲೋಗಾಂತು ಗೋಲಾಗಾಂತು ನಾಲೆ ಕೃಷ್ಣಲೋಗಾಂತು ಬಚ್ಚಾಕು ಜಾನು ಸಾಧಿ ಜತನೆ ತೆಬಿಗೆಗ ಮಿ ಭಗವತ್ ಸೇವನಂ ಕೂರ್ಕ ಕೂರ್ಕಂ കൂർക്ക മകിരി തങ്ക ഉച്ചുഞ്ചലരി അമ്മി കോണിക്ക് അമ്മി ശരിക്ക് അങ്കേനെ ഘോരമ സംഗുച്ചെ ഗോലോകാന്ത തങ്ക സുഗുന്ത അമ്മി എത്താന്തു ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕಾಂತು ಇನ್ನೇನಿ ತವಳಿ ತಂಗ ವಚ್ಚ ಬಗೆ ಸಿಲ್ಲ ಶ್ರೋಮುತ ಹಂಗೆ ಸೊಂದಂ ಕರ್ಕಡೆ ವಚ್ಚ ಸಿಲ್ಲ ಶ್ರೋಮುತ ಅಮ್ಮಿ ಕೋರ್ಕ ಜಲನೆ ತವಳಿ ಭಗವದ್ದಾಮ ಅಂತ ವಚ್ಚುಗ ಜಲರಿ ತಂಗ ವಚ್ಚುಂಜಲರಿ ತಂಗ ಕಸನೆ ಅಕ ಬುದ್ಧಿಮುಟ್ಟು ಜಮ್ನ ಮಳರಿ ಸೂರ್ಯ സുരഭി മങ്ങില്ലേ ഗായസ് ഇത്തിജാം കതിരരി തന്നെ മൾത്തനെ ചിന്താമണി കല്ലസ് ചിന്താമണി വൈരസ് മതിരി കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളസ് ഇത്തിജാം കതിരരി സംഘ സൂര്യ ചന്ദ്രു കായനക്ക ದೇವಾಲಯಂಚಿ ದಹಾನ್ ಸುಗುನೆಂಚಿ ಉಜ್ವಾಡಾನ್ ತಂಗ ಕೆದನಾಯ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜಾಬೇಶ ಕಾಯನ ತಶಿ ತಂಗ ಗೆಲ್ಲಾರಸಿನೆ ಕೈರಿ ಅಮ್ಮಿ ಆಲೋಚಿ ಗೆಲ್ಲಗಡಗ ಭೌತಿಕ ಲೋಕಾಂಸು ಕಶಿ ಅಂಕ ತಂಗ ಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವಶಿ ಮಳನೆ ಮಾನಾಂಜನ್ ಗೆಲ್ಲ ಪರಾಂತೆ तशी ते बिग्याम नीती गोरका भगवत सेवना गोरका तशी कोण गेल्यारी देवा इष्टांजान तांगो वचूंजान आमक कृष्णाक नेरिट्ट दिक्कून आमक सेव करू कृष्णाक सेव करू कसिने ये म्हणटने तवळी ये अगासुराक आमक आक जानु ये अशी कंपेयर कोरयात ഇത് വളരെ അകാസുരത്തിക്ക് കല്യാണ താണ് സാധന തगे സാധന തുമ്പളരി താണ് കൃഷ്ണാൻ ചോട് ಬಿತರಿ താണ് ದೋಳ ಪೂಟಿ ಕೊರ್ನ ತೋಂಡೆ ತಶೀಚೆ ಅಮ್ಮಿ ಕೋರ್ಕ ಇತುಂಬಳರಿ ಅಮ್ಮಿಗ ಸ್ಥಿರಂ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯಂ ಕಾಡ್ಕ ಮಳೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಜಾಂಕ ಅಂಕೆ ಕೈರಿಂ ಕೊರು ಗೆಲ ಕಡೆಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಜಾಂಕ तशीची आत्मनियंत्रण जामक कृष्णांचेर विश्वास जामक ते सगळं असतं जाल्यार मात्र आमकां आमगेर कैर्यान तूं मुखार वचार जावन जातलें ते ती कोरका म्हळ्यार ना जाल्यार ते शिकोवन तीन रब्बताय जाल्यार आमी भौतिक चक्रांत पोणूशी जनिचतनी मर्तनी असुभतनी वर्षं जातनी अशी हें करून अशी अंतूच भौतिक लोकांक पडटनी तशी जावचे पगरम आमी चॅन्टिंग कोरता कशें डिटर्मिनेशनाचेर कोरता हे आगासुरान दिलें हांवें हे ताणें साधना म्हळ्यार म्हणटा तो तुरगड्यांक तो कृष्ण चेडूं सगळें खेळटा ताणें दिक्कीन जाल्यार तो आत्तेतलो सगळें शिकावल बसलो जाल्यार ताणें दोळ पुटी कोरया हेव भितर क्षमेन बसलो तेच म्हणट आमी ती कोरता म्हळ्यार क्षम जावंका आमकां विनयन जावंका विश्वास जावंका ആത്മനിയന്ത്രണം ജാംക ശാന്തത ജാംക ഈ സകല ഗുण असं जाल्यार वैष्णवा क्वालिटीज ഒരുപാട് तातूंत उणे क्वालिटीज पण आमकां आसा जाल्यार आमी तशी पोवन बेसना पडे आमकां अशीची कृष्णाक मेळूक सादी आसा कृष्णा गोलोकां वच्चाक सगळं सादी जातलें तेवळी आतां अशी एके भौतीक लोकांतू हे एके अडी दवरना पडे अपघडांत असं म्हण मनान जावन जाल्यार तेवळी ती कोरका आमी ते अपघडम मनान जाल्लें जाल्यार आमी ते ताका ती सोल्युशन म्हणून मनान कोरता जाल्यार आमी वैष्णवर जावन कन्सल्ट कोरता स्वयं आमी തീരുമാനം काडूनचे म्हळ्यार ते बेगीन हें आसूना हें വിശ്വസ്ത जावन आशिल्ले ಸ್ವಲ್ಪ അറിവ് आशिल्ले ഒരുപാട് വർഷം ജല്ലേല म्हळ्यार അറിവ് जावन हें जाल्लेले आलेगी आमी उपदेश निंगुका वैष्णव आलेगी तशी आमकां हें जायना पडे हें कोरयात हें श्रीला भक्ती विनोद ठाकूर सांगत इति म्हळ्यार हे साधना करचे काही सांगत आलो तोंडना भोर आमी कृष्ण नाम जपुका म्हण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हण तोंडना भोर आमचे म्हणटच आमी हें कोरता म्हळ्यार ये म्हळ्यार आमी तें करूंक तयार जावप ना आमी करतली तें भोर भक्षणम म्हळ्यार आहार खंयच्यात आमी चोयताय तोंडा भोवन आहार खंयच्यात चोयताय ताजे बगर आमी चॅन्टिंग कोरता तें चॅन्टिंग करना फुडें इति जातालें आमगेर मन शुद्धी जातालें शुद्धी जाल्या मनांतू आमकां चांग काही सगळं दिसून आमकां भागवत सेवना करूं सिने हें सगळं म्हणटालें तशी तेवळी तशी जावन ये आगासुरला म्हणटाची आमी इति कोरका चॅन्टिंग कोरका मागीर तशीच चॅन्टिंग करचे म्हळ्यार इति कोरका
देवाक डायटी चोवन दोळे तोरणाकोन दवरून डायटीक चोवंका आनीक हें कोरका तशी जायना पडे ते शुद्धമായ പരിശുദ്ധം जावनाशिल्ले ते नाम आमी कन्नातुल्यान आयकुगा म्हणचे वेळेर तें कन्नातुल्यान आयकून जावन आमगे हृदयां भितर ते वायब्रेशन वचुगा ते वयता आमगेलें मन शुद्धी जातालें तशी शुद्धी जाल्ल्या मात्रांत आमकां भगवत धामांत वचप जातालें तवळी അഗാസുരത്തി म्हळ्यार അഗാസുരാൻ ഒരുപാട് പാപ केलें ഒരുപാട് പാപ केलें ह्यो अगासूर कोण म्हळ्यार मूर्ख जन्मांतू आघा म्हणून तो गेन्ना वसिन्ने म्हळ्यार एक अष्टवक्रान सांगून एक मुनी आशिल्लो तो शिवचे वेळेर ह्या अगासुरान ताका चोवन परिहस्त केलें हांसिलो हांसून जेवच्यानीक मुनीक कोप येवन शाप घाल्लो तूं वेशी जावो अशें म्हणून सांगिलें तवळी तशी जावो म्हणून सांगच्या इती पासून हांसिले मात्र न्ही ताका अहंकार येयलो तो अहंकार येयलो देखून तो अशी मुनीन शाप घालो ताका तो शाप घालच्या तो हे जन्मांत अगासूर जावन हें जालोलो तवळी मागीर तें देखून तशी हें जालें तवळी आमी अगासुरा म्हणटा पाप करूं पडना मागीर प्रजल्प केलें जाल्यार प्रजल्प म्हळ्यार आविष्णातीन वर्तमान लग्गीगर कडेन वचून बसून नाल्यार तागेन कुटम हागेन कुटम नाल्यार ताण तशी गेलें आण अशी गेलें आमकां तें कांय आवेश ना आमी कृष्णा बोधाय न्ही आमकां कृष्णा पटी सांगूका कृष्णा पटी काही मात्र हें करूं जावंक आसलें तवळी आमी इंद्रियंगळांक नियंत्रित कोरका आमगेलें अधिक टीवी चोवप नाल्यार पेपर वचप कांय नाका म्हूण न्ही ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತೀಸಗ ಲೋಗ ಚಂಕತ ಅಮ್ಮಳನ್ ಕೈರಿ ಅಮ್ಮಿ ಮನ ಕೊರ್ಕ ಪೇಪರ್ ತೀರೆ ಬಚ್ಚು ಕಾನಕ್ ಮಳನ್ ಪೇಪರ್ ಬಚ್ಚು ಕಾಜಲೇನೆ ಐತಿ ಲೋಗ ಚಂಕತ ಆಶಿಮಳನ್ ಕೈರಿ सगळं आम्ही उणे मनान कोरका म्हळ्यार तांतूच डीप जावन वचून आमी तशी हें करूं पडना मागीर विष्णुनीक कृष्ण जावन अशें चारी कैर्यांतू व्यत्यास आसा तांतू एक कैरीत म्हळ्यार कृष्णा वेणू माधुरी व्यत्यास चारी कैर्यांत വേർതിരിവസ് വേണുമാധുരി ലീലാമാധുരി रूपमाधुरी भक्तमाधुरी तशी चार फूट कैरी हें जावन व्यत्यास जावन आसा हे विष्णुनीक कृष्ण जावन आशिल्लें मागीर इतलें म्हळ्यार आमकां शिरके सांगत जाल्यार कृष्ण जावन मात्र तो स्वतंत्र जावन नाल्यार ज्या स्वातंत्र्यान आमकां कृष्णालीक अदीक हाडपाक दिसतालें कृष्णान तें पाय दवरून पडने कोण दवरून पुर्लुक हें करचें रूप आमगेलें मनांत केन्नाय आसूगा ते आमकां तें रूप घेवन ध्यानाचें करून आमकां कृष्णा लेगीत वचाक सादी जातालें हे अगासुरान एक वर्सरी कृष्णाक अभयं प्राप्त ना आमी सगळं कशी कृष्णा बधाय कृष्णाक समर्पित करतनी आत्मसमर्पण करतनी सगळं काही कृष्णाचे दिसत हे अगासुरान म्हळ्यार ताणें एक वर्सरी कृष्णा नाम मुने जावो नाल्यार कृष्णाक अभयं प्राप्त जावया जावो एका पांय पडया जावो कृष्णाक कसन केलें ना हें सगळं जाल्यार देवान कशी कृष्णान कशी ताका मोक्ष दिल्लो अशें म्हणून आमकां दिसतालें तें एका अद्भुत जावन दिसतालें इतली पासून म्हळ्यार कृष्ण हे व्हडले व्हडले योगी म्हळ्यार सगळं इतली करताले म्हळ्यार कठिण व्रतां काडटले कृष्णाक केन्ना ध्यानाचे कोण बसतले हिमालयाचेर तांचेर हेजेर सगळं वचून जाल्यार तांकां कृष्णाक दिकूक बुद्धी मुठत येदे काळ जायना पडत ते सगळं मागीर कृष्णाल्या धामांत सगळं वतले म्हळ्यार अगासुराक तांच्या पशी हें जालें इतलें म्हळ्यार ताका कृष्णाने कारुण्य म्हणलें कशी तें म्हणलें म्हळ्यार कृष्णाक ताणें तागेले कृष्णाक कृष्ण तागे तोंडान चोळून जमच्यानीक कृष्णाने स्पर्शन ताका म्हणलें तवळी मुखामुखम दिक्की ताणें कृष्णाक तांगा पोडचे चुकी गडी दिक्कीने स्पर्शन म्हणलें मागीर कृष्णाले कूटगारीत आशिल्ले गोपमारी सगळं तांकां सगळं कांय केलें तांकां खेळू जाय नाशिल्लें सौगर्य वरकी कोण दिलें अगासुराक तांचे भितर दवरून ते सगळें जांच्यानीक कृष्णान कारुण्य दाखयता पतित जावन आशिल्ल्या लेगीत केन्नाय कृष्ण कारुण्य दाखयतलो इतली बशी म्हळ्यार केन्नाय सांगतनी आमी एक आडी पाय मुखार काडून जाल्यार कृष्ण आमगेन तें दिकून
धाडी एल्तांतो आमची येतलो म्हळ्यार तुला कारुण्यन जाय नासिल तर कृष्ण म्हणून सांगिने तेंदुगून मी केदनाय कृष्णान स्मरण विसरना तिने अशी हे कोरका म्हणून सांगताय ते कशी अनन्य भक्ती जी आमकां कृष्णाची अनन्य भक्ती आसा जाल्यार मात्र आमकां कृष्णाचेर केदनाय कृष्णान हेंजे आमकां नाल्यार 1 दिसा 2 दिसा चॅटिंग केलें आनी आजी नाका आजी म्हाका आळसाय येता नाल्यार आजी म्हाका नाका तशी विजाची करूंक ना स्थिरम जावन सिस्टमॅटीक जावन आमी ते सगळं कैरी कृष्णान कैरी आमी कोरता तशी आतां तशी सांगत जाल्यार हे गडबांग महाराजा वसिलो गडबांग महाराजा वसिलो तक ते महाराजावक स्वभाव एक निमिषम ಒಚ್ಚ ನಿಮಿಷ ಒಚ್ಚ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಕ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡೋ ते गडवांग महाराजावक एक निमिषान हे म्हणलें ते इतले म्हळ्यार कृष्णाले स्मरण केलेल्याची शक्ती सांगताय मागीर एक कैरीन सांगताय इतले म्हळ्यार आमी केद्दां की मरण कालाक हे कृष्णा पेटी स्मरचे करताय ते एटामते भगवद्गीता एटामते अध्यायाचे अंजामते श्लोक अंत्यकालेच्या मामे वास्मरे मुक्ता श्लोक आसा तांतू आमी इतले आलोची करताय ते जावन आमी नेक्स्ट दुसऱ्या जन्म आमकां मेळटलो अशें म्हणून तेजी एक कथ आसा न्हय हे भरतराजाव हे सगळें जावन वानप्रस्था गेले वेळेरी अशी वचून जावन आमच्या तुळयांत वच्चे वेळेरी एक मान अशी धांवन येता ताच्या मागल्यान एक सिंह ताका हें करूंक पांयज्यान येता खांबच्या बेगीच्यान तेंगेल्यार गर्भिणी जावन अशें पूर्ण गर्भिणी जावन अशें मान तशें तेंच्या आमच्यांनी ते अशी धांवन जेमच्यांनी तळयांत उडकी मारून जेमच्यांनी ते मेल्ले म्हळ्यार ते चिरडून रक्षा पडटले ते चिरडाक हे भरतराजावान काडलें ताजी लेगीत मानाल चिरडा लेगीत भयंकर तालपेरी जावन ताका चिंतीची अशी बसून मरचे वेळेर हे जेमच्यांनी ते चिंतेंच्यांनी जेन्ना ते मागीरच्या जन्मा जेंच्या वेळेर मान जावन जी भरतराजाव म्हळ्यार ഒരുപാട് कैरी जन्मा केल्ले ना दिगून ताका मागीर उडगास जेमच्यांनी मागीरच्या जन्मांत जडभरतन सांगून परिव्राजन जावन ते ഒരുപാട് कथ आसा ताजे पटी राया सगळें घेवन वच्चे कैरी सगळें आसा तें सगळें सांगून हांव नेटी करना तशीच परीक्षित महाराजावक जालें कशी की परीक्षित महाराजावक हें जालें ते सगळें कथा तुमकां कळटा हांव तें सांगना कितें म्हळ्यार परीक्षित महाराजाव उतराल गर्भांत वचचे वेळेर अश्वत्थामावान ती केन्ने हे पांडवाल कुला सगळं नशिबीचे कोरगा अशें म्हणून हे पटेने ब्रह्मास्त्र पटेने अश्वत्थामावान ब्रह्मास्त्र पटोवनच्यांनी तांचो सुगून कोण की ऋषीचे गेन्ने कृष्णांत पोट्टां सुगून ऋषीचे गेन्ने ते आमचो सुगून तशीच तशें परीक्षित महाराजा साप मेळो कैरी सगळं कळतना तशी साप मेळगडेली 7 दीस जाल्या कडेन अशी मरण येताना तशें येवन मार तांतू सुगून कृष्णान ऋषीचे गुण साक्षात्कार दिले कोणाक परीक्षित महाराजावरती मागीर सांगत इतले म्हळ्यार कृष्णालेगी हे अर्जुनालेगी कृष्ण सांगता तूं कस्तान कैरी करचे वेळेर इती करचे वेळेर म्हाका वर्त कोण कोरका म्हण हे आसा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यजा मय्यार्पित मनो बुद्धीर मामे वैश्यस्य संशयः तूं इतली करता जाल्यार म्हाका वर्त कोण तुगे स्वंतन धर्म म्हाका जान अर्पिचे कोण मनोबुद्धी हें करून म्हाका जान केल्या पुरो सगळं कैरी शुभन जान येताने अशें म्हणून ते श्लोकान सांगिना म्हणतो त्या श्लोकान सांगिना तशीच हे श्लोक भगवद्गीता आशिल्लो यम यम वापि स्मरण मुक्ता तेजे चंदे कळेवरम सांगितलं असं मी ती चिंतीचे करताय हे मरणावळेर तेंच्या आमकां आमी नेक्स्ट काल नेक्स्ट जन्म आसतलो तेंदुकून आमकां हे जन्मांतूची
देवालगी वच्चा आसनी असलेली आमकां केदनाय स्मरण देवा स्मरण देवा नाम स्मरण कोरका देवा कुजुका देवा नमस्कार घालका देवाचे आमकां दिलें काही कोरका हे सगळं कोण दिलें रे आमी केन्नाय देवाल्यान तुजी हें जायनासतलें मागीर गणक कैरी म्हळ्यार अजा म्हळाल कदा तुमकां सट्टांकी कळटा कृष्णाबोध आयले जाणा परीक्षित महाराजा व अजा म्हळाली सगळं कळटा सट्टांकी कळटली ताका इशीची चाय गुरा जावन आशिल्लो तो ताका इतिजेन म्हळ्यार आदीं सगळं बायलेचेर दुवों सगळं ज्यान सुखान जीव जावन आशिचे वळेरी ते काळ जेंचानीक ताका एक वेश जावन एक बंदायने तशी जेंचानी तो घर कुटुंब सगळं सोण जावन ते വേശ്യയിലേക്ക് വെച്ചു റബ്ബുക്ക് സഗാറാമ്പിനെ ശിജാൻ ജംചാനിക ഒരുപാട് ചെറുതു വൈദ്യനി ചെറുതും ജംചാനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ചെറുതിൻ്റെ തക്ക നാരായണ മൂന്ന് നാമം തന്നെ തൊളി സന്ന ചെറുത് വാലിക്ക് സട്ടാങ്കി ഭയങ്കര ഇഷ്ടം വസ്താനെ ശിജാൻ ते ചെറുതാക്ക് पुण्याची गोरा बिचोळेरी मरणकाल आवळेरी तशी ताका यमदूतमारी येयले तेंच्यानीक ताका भय्य जालें ताका दिकूच्यानीक भय्य जालें ते भय्य जेंच्यानीक ताणें नारायणा म्हूण सांगून चेड्डाक तो उर्दीन ताणें जाल्यार ते चेड्डा उर्दीन जाल्यार देवान नाम तो अशें म्हूण आठोवन ताका मोक्ष मेळ्ळो तेवळी ते ते इति म्हळ्यार अंत सुगुमाना कोरका आमी केदनाय देवा स्मरण आमकां जावन आसूं तशी जा आमकां म्हणटा आतां आमी आतां बूक डिस्ट्रिब्युशन जालें तें सगळं खंय वता भोंवती सांगता तांचे सांगतो येदा रूपान तुमी वाचूका तुमगे सगळं प्रॉब्लेम सगळं सॉल्व करूं जेत्ताने प्रभुपादाल बूक तुम्ही वाचूका सगळं आमकां काय आतां तेंकां वाचूक न्ही कांय प्रायज दिल्लें ना सगळे वर्षान जावं तेंच्या तेर आमी तें सगळं वाचू आतां आमकां वेळ ना थोडे जाण सांगता न्ही आमकां आतां दोळ्यान दिकूं येना तें देखून तो आमी काणकी नाय वाचिनाय सगळं सांगता थोडे जाण सांगता न्ही हे नामस्मरण करया तुमी कांय नाका जाल्यार एक माळ काण बाय एक दिसा एक माळ पूण हरे कृष्णा नाम जपय सांगता न्ही ते इत्याकी आजा मुळाक तुम्ही सांगताय न्ही आजा मुळाक एक वळ नारायणा म्हूण उर्दूच्यानीक ताका मोक्ष मेळ्ळो म्हूण सांगता ते मोरचे वेळार आमी उर्दू तेंका तीं सांगताय मोरचे वेळार एक वेळ उर्दिल्या पूर्ण वेळ म्हणटा म्हळ्यार आजी ते इतकी कृष्णा बोध आयल्यार आसूचे ताजे गुण इतकी म्हणून काही न्ही तांकां मनान जायना तशी एक न्ही एक अनुभव असप असं अशी सांगप असं हें गेल्ले कडेन अशी जावन आसूचे वळेरी आमी इति म्हळ्यार अशी आजा म्हळ्यान परीक्षित महाराजा व गटमंग महाराजा व सगळं आशिल्लें तांगेल्या म्हणटच आमी केन्नाय देवाल कैर्याक स्मरण करून हें सगळं करताय जाल्यार आमकांय गोलोकांत वच्चा आसतलें नाजाल्यार हेचे जन्मांत आमी आमगेले हेचे जन्मान जाता न्ही आतां वाजेल्ले ना जाल्यार येता जन्मा पूण जमचा आसतलें श्रोमो आमकां सट्टांके कोण काडी आमकां सट्टांके आमगेले सट्टाले एकूय लक्षात आमगेले शीत आमकां गोलोकां वचूका गोलोकां वचूका जाल्यार ताका सन्ने प्रवृत्ती आमची लेक आमकां आमगेले चॅटिंग बूक वाचप हें सगळं आमी शर्त केलें जाल्यार मात्र आमकां तशें सगळें जाता आतां चैतन्य महाप्रभू इतकी सांगिल्लें हे चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें भक्ता रुपारेन सांगिल्लें कलिकालाक नाम संकीर्तन हें जावन कोरका अशें म्हूण सांगिल्लें तशी नाम संकीर्तन कोरून जाल्यार ते तशी आमकां हेचे जन्मांत कलिकाला जन जाल्यार एक व्हडलें कायरींत म्हळ्यार इति पसून म्हळ्यार कलिकालांतू एके युगांत एके कुडत सतयुगाक एक मागीर द्वापर युगाक एके कलिकालाक म्हळ्यार हे नामस्मरण मात्रम पुरो संकीर्तनम केल्या पुरो अशें म्हणटा चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें थोडी तें सगळं कोरून आमी देवा स्मरणेन सगळें कोरून जाल्यार आमकां हेचे जन्मांत वच्चाक सादी जावं म्हणून नाल्यार आनी गेलेल्या म्हणटच आमकां हें जावया म्हणून प्रार्थना करून मागीर उत्तरांग रब्बे